Saint Francis Xavier touched the lives of many during his missionary journeys, and he still continues to do so. Here are some of our friends sharing their testimonies. माझें नांव लुईदा फर्नांडीस. हांव रावता गोवा वेल्या. गोंयचे साहेब आमचो बरो आनी आमकां हें दुरुस्त आहलें आमकां बरें केलां आनी फुडेंय बरें करतलो आमकां विस्वास आहा. आमकां सगळ्यांक संवसार आख्खो संवसार तेजेरूच आहा. आमकां सगळ्यांक भलायकी दिल्या पूण मागता सगळ्यांक. हांव सिस्टर लुकस. आयज हांव सान फ्रांसीस शावेराच्या पांयां सुरशीं आयलां. सदां सर्वदां नोवेनाक हांव वांटो घेतां, पूण ह्या 2 वर्सां म्हाका नोवेनांत वांटो घेवंक जालें ना. देखून काळजांतल्यान दूख भोगतालें, पूण आयज खोशेच्या उमाळ्यांनी भरून हांव नोवेनांत हाजीर जाल्यां. म्हजो अनुभव हांगासर येना फुडें पयलो जाता तो म्हळ्यार भावार्थ. सान फ्रांसीस शावेरान आमकां भावार्थाच्या पावलांनी चलूंक आपयलां आनीक जेजूचो मोग अणभवून आमी तो दुसऱ्यांक दिवंक सदां सर्वदां लागशिल्ल्यान जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां ताचो भरवंसो आनी सोयीक मेळ्ळा. ह्याच भावार्थान हांव दर दिसा चलूंक वावुरतां आनी दुसऱ्यांकूय हो भावार्थ दितां. तर ह्याच भावार्थान भरून ह्या वर्सा खोशेच्या उमाळ्यांनी भरून आमी ह्या नोवेनांत वांटो घेवया आनीक होच भावार्थ दुसऱ्यांकूय परगटुया. म्हजें नांव अनास्तासिया रॉड्रिगीस. हांव राशोलसां येयलां आनी हांव येता वर्सा केन्ना गोंय सायबा फुडें पयल्या नोवेना येता म्हाका जायत आवडटा आहा तेचे गोंय सायबाचे. जायत पाटी हांवें मागलो ते कडेन म्हाका जायती तेणें दिलां. हांवें म्हगे भुरग्या पासत मागलें भायर वचूं, ते वचोन येयलें भायर वचोन येयलें. जायते जाल्यार 5 रुपया जोड येयलें ते. आनी गोंय सायबाक मागलो हांवें, सायबा म्हाका हें घर काडून दी म्हूण. घर काडलें, भुरग्यांक काजार केली, सगळीं केलें हांवें. देखून म्हाका इतलो विस्वास आहा गोंय सायबाचेर. हांव जाणा गोंय सायब म्हाका मागल्यार दिता आनी सायबा आमच्या पासत तेणें सगळ्या समेस्तां पासत मागल्या पुरो. रामिरा फेर्नांडीस. आनी हांवें कितलेंय मागल्यार म्हाका तें मेळ शिवाय रावलो न्हू. सगळें म्हाका मेळ्ळां, ताका लागून आमी हिंगा येताय वर्सा एक फावटी. हांव येन्ना सावन येयलां. म्हाका बागेन सान फ्रांसिसा जायत आवडटा आहा आनी जायत म्हाका बरें कोण मेळटा. Hi, I'm Sister Pelina Vaz. I'm really happy to see the faith of the people. They sacrifice themselves and they come and intercede through the intercession of Saint Francis Xavier. I'm glad to see them. God bless them. Josima Fernandez. I've come from Porvorim and I always come every year because I feel inspired to come after coming over here. It's a nice place in Goa. I feel that my prayers are always answered when I come here. So, and last year we couldn't come, so I missed that. So this year I came on the second day. Chinchini, my name is Socorro Cardozo. Actually, we come here because of the faith in Saint Francis Xavier. I know there are a lot of things which I have received from him, and for all that, I must thank him. Thank you. देसां बारेट म्हाका राखलां गोंय सायबान. सदांच हांव मागतालें आनी कोरोना टायमारूय तेणें राखलां. थँक्यू गोंय सायबा. थँक्स. आनी फॅमिली. My name is Nelson Barreto. हांव हिंगा वर्सा गोंय सायबा फेस्त नोवेना येताय आनी बोर भलायकी आनी बोर गूड हेल्थ तें डील म्हणून आमकां.